कोकण रेल्वे मार्गाचेर पावसाच्या दिसांनी जतनायेचे पावल ट्रेनीचे सुरक्षेक म्हूण 846 कर्मचाऱ्यांची कोकण रेल्वे मार्गाचेर खासा गस्त. गोवा टुरिझमान लॉन्च केले बीच विजील ॲप. दर्या देगेवयले उपद्रव हाताकूळ ॲप. स्टार्टअपा खातीर परत वातावरण तयार करपाची मुख्यमंत्र्यान उक्तायली गरज. अपहरणाची आनीक एक केस परत वास्कोसावन. दाबोळेत 14 वर्षाच्या चलयेक किडनॅप केले म्हूण यूपीच्या 20 वर्षाच्या जाफर कादरीक पोलिसांनी मुंबयसावन उखललो. संवसारीक सायकल दिसा निमतान पणजे सायकल रॅली. सायकल फक्त शारिरीक व्यायामा बरोबर येरादारी खातीर वापरूंक जाय म्हणटा मुखेल सचिव. सीसीपी पणजेत सायकल ट्रॅकाचो करतात प्लॅन. चोरया सारकिल्ले रेग्युलर क्रायम कमी जातले. ट्रेंडिंग चल्ल्यात ते सायबर क्रायम. चडशे हॅकर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार वावुरतात. गोंयांत तरणाट्या भितर जागृताय गरजेची उलयला डीआयजी बिश्नोय. वाळपय कम्युनिटी सेंटरात वीज नाशिल्ल्यान डायलिसीस पेशंटांचे हाल. दोतोर म्हणटा वोल्टेज कमी आसा म्हूण कळटाच रेक्टिफाय केल्या. पेशंटाचे घरकार म्हणटात नित्याच्यो कटकटी. नुस्तेमारी बंदी काळात बेकायदेशीर नुस्तेमारीचेर नजर दवरूंक खासा पोलीस टीम. मुखेल जेटींचेर सीसीटीव्ही. फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचेरूय नजर. मंत्री उलयलो. नुस्तेमारी बंदीचो आदेश आसूनय दर्यान आशिल्ल्या नुस्तेमारी ट्रॉलराचेर नुस्तेमारी खात्याची कारवाय. दनपरात 3 जाल्यार सांजे उसरा आनी 2 ट्रॉलर जप्त. नॅशनल हेराल्ड घोटाळ्याचे केशीत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडीचे चौकशीच्या एक दीस आधी कोविड पॉझिटिव्ह. सुदिनाची खंय दिल्लीत पॉवर मिनिस्टराकडेन बसका. गोंयच्यो समस्या मांडटलो. गोंयांत चलपी धर्मांतराच्या प्रकरणाचेर सुदीन ढवळीकाराची प्रतिक्रिया. खर कायदो हाडपाक तेंको. कर्नाटकांतल्या कुलबर्गी जिल्ल्यांतल्यान कमलापुरांत फांतोडेर गोवा हैदराबाद बस टेम्पोचो एक्सिडंट आनी टेम्पोचे एक्सिडंट जावन बसीक उजो. बसींतल्या 8 जाण उलपोन सोंपले. 12 जखमी. जम्मू काश्मीरातले सुरक्षा परिस्थितीचेर घरमंत्री अमित शहा आज नायब राज्यपाल आनी उंचेल्या अधिकाऱ्यांबरोबर घेतले नियाळ बसका. पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाचेर सरकार ठाम. पावसांत वेंचणुको घेवप शक्य ना. माविन म्हणटा प्रशासक नेमतले. नेमांक धरून 6 म्हयन्या भितर खंय वेंचणुको. केप्यात तांब्याची आयदनां चोरपी 2 जाणांक अटक. विजय जलगिरी आनी रामसिंगाक केली अटक. 1 लाखाची आयदनां जप्त. सरकाराची अंत्योदयाची बाता. स्किमीचे पैसे लाभार्थ्यांक पावच ना. समाज कल्याण मंत्री दिता कोविडाची रजावा. पैसो कड्डिलो 5 कोटींच्या सोपूत विधीचेर आपाचो आरोप. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दीन भलायकी सचिवाबरोबर घेतली बसका. आपत्कालीन वैजकी खात्याक आनीक घटमूट करपा विशीं चर्चा. अतिरिक्त पोस्ट करतले तयार. दोन ते 6 जूनाक गोंयांत गडगड मारून पावसाची शक्यताय. हवामान खात्याचो अदमास. सध्या अलर्ट ना. कोलवाळे पोलिसांनी कोकेना सयत जेल गार्डाक केली अटक. कोलवाळे जेलीत ड्रग्स चोरया व्हरपाचो यत्न करतना सापडलो पुलिशेक. मार्केट पॉझिटिव्हार उक्ते. सेन्सेक्स 500 पॉयंट्सांनी वाडले. पावलो 56,000चेर. निफ्टी 16,600चेर.
हवाला प्रकरणात आम आदमी पार्टीच्या भलायकी मंत्र्याक 14 दिसांची कस्टडी. भलायकी मंत्री सत्येंद्र जैनाची प्रॉपर्टी ईडीन केली जप्त.